नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. येत्या 19 डिसेंबर गोंय मुक्ती दिसा मेरेन राज्य 100% साक्षर करपाची मोख सरकारान दवरला आनी ते खातीर पंचायत पावण्यावेल्या सगळ्या घटकांचो तेको मेळटलो असो आवेस मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो. स्वयंपूर्ण गोंय ह्या विशयावेल्या वेबिनार कार्यावळीत मुखेलमंत्री उलयताले. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे 13 फ्लॅगशिप प्रोग्रामात आमी 80% प्रोग्राम 100% आमी अचीव करपाक शकला. थोड्याच दिसांनी आमी साक्षरता फुडल्या 19 डिसेंबरा पर्यंत प्रयत्न आसा आमचो की आमी 100% साक्षरता ही मोहीम आमी सध्या सुरवात केल्या ती अचीव करपाची आसा. आमचे सर्व शिक्षा अभियान आनी हे काम करता हाजेर आनी त्या खातीर पंचायतींनी बी अशा पद्दतीत जे लोक कोण आसा तांकां साक्षर करपाक तुमी मदत करची, जेणे करून आमकां हो कार्यक्रम जो आसा पळय 100% सक्सेसफूल करपा खातीर आमी सगळे जाण यशस्वी जातले. म्हणून तर आमी म्हणटा की आपल्या गावात असलेलो सिंगल निडी पर्सन हो स्किमीच्या बद्दल उरचो न्ही, योजनेच्या खंयच्याच बद्दल उरचो न्ही आनी इवन दो साक्षर जावपाक सुद्धा उरचो न्ही. कारण आमकां सगळ्या जाणांक अभिमान आसतलो गोंय हे म्हणजे पयले राज्य. जरी म्हटलें की केरळात 100% लिटरसी आसली सुद्धा जरी म्हटलें, बट इट इज प्रॅक्टिकली जर पळोवंक वचत जाल्यार आमकां तशें दिसना. पण आमकां प्राऊड फील जावपाक जाय की गोंय हे 100% साक्षर स्टेट आसा आनी हे करपाक आमचो सगळ्यांचो सहभाग आसा. तुमी सगळे जाण सातत्यात हेका सपोर्ट करतले हाजी हांव अपेक्षा करता. शेतकारांच्या हिता खातीर केंद्र आणि राज्य सरकारान जायत्यो येवजण्यो चालीक लायल्यात. किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सॉयल कार्ड, किसान विमा कार्ड ह्या सारख्या केंद्रीय योजनांचो लाव राज्याच्या शेतकारांनी घेवपाक जाय आणि ते खातीर स्वयंपूर्ण मित्रांनी शेतकारांक मार्गदर्शन करचे अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेबिनार कार्यावळीत उलयतना केलें. आदरणीय शिवराज सिंग चौहान एग्रीकल्चर मिनिस्टर हे उलयल्या उपरांत आमकां खबर आसा की खूब मोठ्या प्रमाणात आमचे शेतकरी वर्ग हो मोटिवेट जाला. तांच्यांनी मागीर आपले एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाडलोत, MSPचोय विशय आसात. बट त्याच बरोबर आमी जेका म्हणटा की किसान क्रेडिट कार्ड आसतले, किसान विमा कार्ड आसतले, सॉयल हेल्थ कार्ड आसतले, हाज्या सारकिलाचो नंबर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटात खूब मोठ्या प्रमाणात आमी वाडोवपाक शकले. माझे तर म्हणणे की 100% जशें आमी घरात टॉयलेट दिता, 100% घरात आमी नळ दिता, 100% घरात आमी लायट दिता, त्याच धर्तीचेर 100% फार्मराक किसान क्रेडिट कार्ड मेळचे, किसान विमा कार्ड मेळचे, ताका सॉयल हेल्थ कार्ड मेळचे. हो पंचायतीचो रिकॉर्ड आसपाक जाय आनी पंचायतींनी तेच्या खातीर प्रयत्नय करपाक जाय. येत्या 10 वर्सांत काणकोण हो वाठार देशांतलो समृद्ध तालुको जावपा खातीर आपले यत्न आसतले अशें सभापती रमेश तवडकार हांणी म्हळां. लोकोत्सव वा श्रमधाम ह्या सारक्यो आपल्यो संकल्पना फक्त कार्यकर्त्यांच्या तेक्याक लागून सत्यात देवल्यात अशें तवडकर हांणी म्हळें. आदर्श युवक संघ, बलराम शिक्षण संस्था, आदिवासी कल्याण संचालनालय, क्रीडा खाते हांच्या जोडपालवान आमोणे पैंगीण हांगा आयोजीत केल्ल्या 24व्या लोकोत्सव कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्यात ते उलयताले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी ह्या लोकोत्सवाचे उक्तावण जालें. अंत्योदय तत्वाचे काम करपाक जाय म्हणून आमी बिंदू धरलो की आमी श्रमदान सारको की ज्यामुळे आमचोच गांवांतलो भाव जो ओरिजिनल आमचो भाव आसा तर जाय तो निराश हताश आसा तर जाय ती जाल्यार ताजे हताश निराशपण जे आसा न्ही ते काडपाक जर आमची गांवची परंपरा मनीसपण, गांवपण आनी प्रत्येक मनशाक जगोवपाची ताकद आशिल्ली परंपरा आजूच आसा ती पुनर्स्थापीत करून जर आमी करपाक शकले आनी ह्या लोकांक जर आमी अशें बरी सुसज्ज अशी घरां दिवपाक शकले जर जाय ती जाल्यार ताजें आत्मीक समाधान आमी खंय मेळचें आमकां. आनी त्याच प्रमाणे हे सगळे प्रयत्न सुरू जाले आनी आज म्हणटा आमी म्हणटा समज आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आमकां सांगता आत्मनिर्भर गोंय. आज आमच्या देशाचे पंतप्रधान सांगता आत्मनिर्भर भारत आणि विकसित भारत ह्या संकल्प दिसता. म्हणजे विशय आयलो की आमी हे सगळें करता म्हणजे आदर्श युवक संघ, आमची भारतीय जनता पार्टी, आमच्या सामाजीक क्षेत्रांत काम करपी बाकी सगळे जर तरुण जर आमी अशें जर ह्या उत्सवाच्या निमित्तान जर आमी तेजे देशभक्ती रुजोवपाक शकले, ताजे म्हणजे संवेदना रुजोवपाक शकले आनी ताचे जर हे जर तरुण जर आमकां ह्या विकसीत भारताच्या सपनाक किंवा स्वयंपूर्ण गोंयच्या सपनाक जर आमकां मेळपाक शकले जायत ती जाल्यार आमी एक सुंदर काणकोण करूंक शकता, जावंक शकता आनी तातूंत म्हणटा आमी नारो दिलो आसा न्ही समृद्ध काणकोण. काणकोण सारकिल्लो खेडेगांव वाठार स्वयंपूर्ण जावचो
हे खातीर राज्य सरकार नेटान यत्न करता। तरणाट्यांक रोजगार मेळचो हे खातीर डेअरी फार्मिंग सारखे उद्योग सुरू करपाक सरकार वावुरता अशी स्पष्ट गवाय मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लोकोत्सवात उलयतना दिली। पणजी ते काणकोण मेरेनचे अंतर कमी जावचे हे खातीर केंद्रीय रस्तो येरादारी खात्यान 1347 कोटी रुपया खर्च केल्यात। काणकोणात नवी प्रशासकीय इमारत बांदतले आणि लोकां खातीर सुविधा उपलब्ध करून दितले अशी माहिती लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी दिली। डेअरी फार्मिंग खूप मोठ्या प्रमाणात सुरू जावचे त्या खातीर जी जागा सरकारा कडल्यान जायी लीज दिवपाची ती लीज आमी दिवपाक तयार आसा। थोड्या दिसाच्या भितर ताज्योय फॉर्मेलिटीज आमी कंप्लीट करतले। काणकोणात ती एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग ही थोड्या दिसा भितर म्हणजे हांव स्पीकर सरां कडेन उलयलां की तांची एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग हाजो जागो आयडेंटिफाय केल्या। फुडल्या वर्साच्या भितर ती एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग जी आसा पळय न्ही हाजी सुरवात जातली। ते इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी अपग्रेड करतले। खंत काणकोणकार सदांच काडटाले पणजेच्यान जर हांगा येतलो आसत जाल्यार आमकां 1.5 ते 2 वरां लागता, पण आमचो मडगांवांतल्यान काणकोणा जावपी बायपास हो उरला। हांवें म्हाज्याय प्रयत्नांतल्यान आनी भक्तवडकर हांच्याय प्रयत्नांतल्यान नरेंद्र मोदीजींच्या आशिर्वादांतल्यान गडकरीजी यांच्यांनी 1347 कोटी रस्त्या खातीर सँक्शन केल्ले आसा, जेणे करून इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड जातले। म्हणजे काणकोणा आनी पणजे हे चड पयस उरचेना। मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम एका वराच्या भितर आमी एका टोकांतल्यान दुसऱ्या टोकाक पावूंक शकतले। मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाचे न्यायमूर्ती BP देशपांडे निवृत्त झाले। तांकां पर्वरी उच्च न्यायालय इमारत संकुलात शिष्टाचार प्रमाण गार्ड ऑफ ऑनर दिवपाची कार्यावळ जाली। 28 वर्सांच्या न्यायसंस्थेतल्या सेवे उपरांत न्यायमूर्ती देशपांडे कार्यमुक्त जाल्यात। ह्या कार्यावळीत मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद आणि गोवा या खंडपीठाचे न्यायमूर्ती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम, डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल प्रवीण फळदेसाय, गोवा वकील संघटनेचे अध्यक्ष गिलमन पेरेरा आणि हेर वकील हाजीर आशिल्ले। कार्यावळी उपरांत उलयतना न्यायमूर्ती देशपांडे हांणी सगळ्यांचे उपकार आठयले। निवृत्त जातना आपूण सय केल्लो निमाणो दस्तावेज आपलो स्वताचो लिव्हिंग वील वा एडवान्स मेडिकल केअर निर्देश दस्तावेज आसा अशें न्यायमूर्ती देशपांडे हांणी सांगले। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज सशस्त्र सेना ध्वज दिसाच्या निमतान भारतीय लष्करातल्या जवानांक तांचे साहस, वीरता, धैर्य आणि बलिदाना खातीर नमळायेन नमन केले। आयचो दीस म्हळ्यार भारतीय सशस्त्र जवानांच्या साहस, धाडस आणि योगदान हांची याद करपाचो दीस अशें तांणी म्हळें। भारताच्या सुरक्षेत लष्करी जवानांचे योगदान मोलादीक आसा अशें तांणी म्हळें। 7 डिसेंबर 1949 सावन पुराय देशात सशस्त्र सेना ध्वज दिन पाळटात। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लेगीत सशस्त्र सेना ध्वज दिना निमतान भारतीय लष्कराक वंदन केलें। पणजेत आयोजीत केल्ल्या एका वेबिनार कार्यावळी मजगतीं तांणी भारतीय लष्कराच्या योगदाना खातीर कृतज्ञता उक्तायली। आज इंडियन फ्लॅग डे। इंडियन फ्लॅग डेच्या निमित्तात हांव समेस्त गोंयकारांक शुभेच्छा दिता आणि आमी सगळे इंडियन फ्लॅग डेच्या निमित्तात जे सोल्जर्स ज्यांच्यांनी देशा खातीर, राज्या खातीर किंवा आपली युनिफॉर्म्ड सर्विसीस आशिल्ले सगळ्यांनी जो आपले प्राण अर्पण केलो ह्या सगळ्या जाणांक मानवंदना दिता। आमी सगळ्या जाणांनी सदोदीत ह्या इंडियन फ्लॅग डेचो आदर करप आणि आयच्या एका दिसा आमी म्हणटा की सिव्हिलियना कडल्यान ते सातत्यात आमी फ्लॅग लावन घेता आणि डोनेशन जे आसा हे विलिंगली इंडियन फ्लॅग डेच्या निमित्तात करता। सगळ्या जाणांनी इंडियन फ्लॅग डेच्या निमित्तात रिस्पेक्ट करचो आणि आपल्यान जे शक्य आसा तो एका दिसा खातीर फ्लॅगूय आपल्या ज्या पद्दतीत हांवें लावन घेतला आतांच इंडियन फ्लॅग डेच्या आमीच म्हाजे कडेन येवन गेले सगळ्यांनी लावचे आणि सदोदीत ह्या कार्यक्रमाचो रिस्पेक्ट करचो। महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुके उपरांत मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांच्या फुडारपणाखाला नव्या सरकाराच्या घडणुके उपरांत आयज पयलेच फावट महाराष्ट्र विधानसभेचे अधिवेशन सुरू जाला। राष्ट्रगीत आणि महाराष्ट्र गितान कामकाजाक सुरवात जाली। आयज पयल्या दिसा सभाघराचे वडील वांगडी कालिदास कोळंबकर हांची हंगामी सभापती म्हूण निवड जाली। ते उपरांत मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी सोपूत घेतलो। उपरांत उपमुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुखेलमंत्री अजित पवार हांणी लेगीत सभाघराचे वांगडी म्हूण सोपूत घेतलो। फुडले दीस सभाघराच्या सगळ्या वांगड्यांक
सोपूत दिवपाची कार्यावळ सुरू उरतली। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही ते पळोवंक शकतात। तसेच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।